मेन म्हणल्यार भुरग्यांक सदांच उदकाची भंय आसता. हे आमी राफ्टींग एक्टिविटी जे आमी हांगासर कंडक्ट करता तातूंत जे भुरगे भाग घेतात तांकां सगळ्यांक आमी लायफ जॅकेट प्रोवायड करता आनी तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळता हे राफ्ट भुरग्यांनी केला तो फुडें घेवन वचपाक आनीक तांची ती भंय आहा ती भितरली ती भंय वयता. दुसरें म्हणल्यार इन केस ऑफ एनी इमर्जन्सी केन्नाय फ्लड बी येता बाकीचे स्टेटीन बी केन्ना फ्लड येता तशें तर आमचें कितें तरी हांगासर जालें जाल्यार भुरग्यांक आमी क्लासरुमान शिकयतात जे नॉट्स एंड लॅशिंग्स म्हणटात ते कशें मारपाचे ते तुगेले ते नॉट्स एंड लॅशिंग्स ते भुरगे वापरून हे तुगेले बांबू जावं तुगेले बॉटल्स ज्यो तुगेले पेट बॉटल्स आहात त्यो सगळ्यो बांदून करून राफ्ट करून दे कॅन गो फॉर सर्वायवल म्हणटात ते भाशेन तेंच्यान सेव करूंक जाता. तांकांय बी सेव करूंक जाता बाकीचे कोण त्या सिट्युएशनान सांपडल्या तांकांय बी सेव करपाक जाता. Myself Preeti Rathod and I am from Teachers Modi School. Some students are having fear of water. So Mormugao district is giving such opportunity that we are drafting in the Vadem Lake and it's a good experience while doing. It's not the proper boat. We are using plastic and all for the boating and. We are from Our Lady of Candelaria High School. About this activity, it was very good and experiencing and overcoming all the fear of water and we had to experience lot of work to make this raft. Well, this was a good experience for us as it may help if any flood is occurring. We can feel, we can experience the water and it is an adventure too. तानिया दुरी आणि हांव केशव स्मृती स्कुलान शिकता आणि आज आमी वाड्या लेकार येयला राफ्टींग करपाक. आमकां कितें तरी नवें शिकपाक मेळटा आणि खंय तरी तो उदकाचो जो भंय आसा तो पयस व्हरपाचो हांगा प्रयत्न केल्लो आसा. बरें दिसता कितें तरी नवें शिकपाक मेळटा. Good day to one and all. This is Mormugao District Bharat Scouts and Guides Association, Mormugao. We are organizing an unique event called rafting, which is one in the whole of Goa. No other district organizes this. For the past 17 years, this is our 17th year that we are organizing it. There are 560 students participating this year in this event. And a special invitee school is from Mandre High School, which will be taking part this year in this event. Everything is going on smoothly. We have provided all the safety precautions required to the children. The lifeguards, life jackets and everything is provided to them. So we have all precautions taken care of. म्हाका आतां लास्ट 3-4 वर्सां जाली. आय हॅव बीन पार्ट ऑफ दीस भारत स्काउट अँड गायड मोरमुगांव डिस्ट्रिक्ट असोसिएशनचो एक एक्टीव मेंबर कसो आनी सिन्स आमचे कडेन एक वाडे लेक डेवलप जाला हांगासर ऑलरेडी आसा. सो ही वाडे लेक डेवलप जाल्या उपरांत हांगासर आमच्या मोरमुगांवच्या भुरग्यांक पार्टिसिपेट जावपाक एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जेणे करून तांकां आपले ओन राफ्ट प्रिपेर करपाक जाता. स्कुलाक एक एक्टिविटी जाता तांकां प्लस एक सर्वायवल एक हें आसता पळय केन्नाय कितें अनटुवर्ड इन्सिडंट जाल्लो फ्लड जालें आनी कितें जालें जाल्यार आमी सर्वायव जावपाक शकता. वॉट हेल्प वी कॅन डू टू द पीपल इन डिस्ट्रेस म्हणटा पळय ती एक एक्टिविटी ती भुरग्यांक जाता ती भुरगीं शिकताय तेजेर. सो आयज इनफॅक्ट दीस इज द बिगस्ट म्हाका दिसता ऑल दीस इयर्स हांव आसा जितके वर्सां हांव आसा म्हाका दिसता मॅक्झिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन ह्या वर्सा पार्टिसिपेट 560 दॅट्स अ ह्यूज नंबर. आनी मोरमुगांव तालुक्यांतल्यान 14 स्कुलां पार्टिसिपेट जाता. एक म्हाका दिसता विजिटींग आसा मांद्रे हायस्कूल म्हणजे पेडणेच्यान ती येता. सो अशें करून हो इव्हेंट ह्या फावटी आनी व्हडलो जाल्लो आसा. आमी पयलीं की थोडे पेरंट्स खंत व्यक्त करताले बिकॉज ऑफ लेक वॉटर जे उदीक घाण अशें आहा तेचेर तुमचें कितें म्हणणें? पळय आतां कितें आसा ही जी लेक आसा पळय न्ही ताका एक आमचे ते टायडीचेर म्हणल्यार इनग्रेस आउटग्रेस म्हणटा पळय ते हे लेकीक लागता. हे दर्याचें उदक टायडीक भितर येता आनी भायर वयता. पण काही कारणामुळे ती हे आसा प्रोसेस आसा तो खंय तरी बंद जाल्लो आसा. इनग्रेस आउटग्रेस नॅचरल इनग्रेस आउटग्रेस आसा पळय तो जायना. पण हें लक्षांत घेवन मुरगांवचे आमचे दाबोलीमचे आमदार आणि मिनिस्टर श्री मोविन गुदिनो यांनी इनिशिएटिव्ह घेतला आणि सेकंड फेज त्यांनी
ऑलरेडी प्लॅन केल्लो आसा तो बेगींतल्या बेगीन चालू जावपाचो आसा. इन दॅट तेणी तो जो प्रॉब्लम आहा तो एड्रेस केल्लो आसा. तो एकदां जर तें डेवलपमेंट जालें न्हू की मागीर आमकां हे वाडे लेकाचें उदक जें आसा हें आमकां नितळ सांपडटलें. हांव जाणा आतां मातशें हांगासर घाण जाल्ली आसा, बट वी वील सी दॅट हांव मुन्सिपालिटी हांव सीओ कडेन उलोवन चेअरपर्सना कडेन उलोवन कितें करूंक शकता पळय बेस्ट तें हांव करपाक ट्राय करता. एट द सेम टायम हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान, तेणी ऑलरेडी हातीन घेतलेला तो बेगींतल्या बेगीन सुरू करता. तेणी हेंच लक्षान घेवन सेकंड फेज घेतलेलो